मडगांवच्या दिंडेक 116 वर्सां जातात आणि 116व्या वर्साक जेन्ना आमी दिंडी महोत्सव साजरो करतात तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांत सरकार आसा. ह्या सरकारान आमकां सगळ्यांक उतर दिल्लें त्या प्रमाणे मडगांवची दिंडी महोत्सव हो राज्यस्तरीय पातळीवेलो उत्सव मनोवपाचें ठरयलें. दुसरो उत्सव गोंयांत पयलो उत्सव जाल्लो तो त्रिपुरारी पौर्णिमा जो सांखळे जाता काही वर्सां पयलीं 2011 आनी ताज्या फाटल्यान दुसरो राज्यस्तरीय उत्सव मनोवपाची संदी मडगांवकारांक मेळटा आनी हो दिंडी महोत्सव हो आज राज्यस्तरीय पातळीवेलो उत्सव म्हणून साजरो केलो वता. मोठ्या प्रमाणात वातावरण दिंडे ही मडगांवकारांचें भूषण आमी सगळे मानतात आनी दामू नायकान फुडाकार घेवन ताणें पळय ती दिंडीची पथकाची स्पर्धा दामबाबाले घोड्याच्या मार्फत जे केले आनी स्टेट बँके कडेन आकाश कंदील स्पर्धा आनी वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरल्यो. ताका लागून ह्या दिंडेच्या महोत्सवाक आज आनी मोठ्या प्रमाणाचेर गर्दी जाल्ली. एक दिंडी महोत्सव फुलिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचो प्रयत्न आसतलो की फुडल्या वर्सा तो हाज्या जागी मोठ्या प्रमाणाचेर आमी आज काही ह्या खेपेक प्रोग्राम केल्ले. एक मल्टीपर्पज हायस्कुला कडेन कल्चरल मोठो प्रोग्राम केल्लो जाका अभंग रिपोज हो कार्यक्रम दवरिल्लो आनी प्रथमेश लगाटेचो कार्यक्रम मडगांव अर्बन बँकेच्या थंय दवरिल्लो. पावसाक लागून आमकां हे दोनी प्रोग्राम आमकां कॅन्सल करचे पडले. पूण फुडल्या वर्सा हांव सगळे मडगांवकारांक सांगता की फुडल्या वर्साचे कार्यक्रम दिंडी उत्सव हो फक्त इतल्याच कुडक्या पुरतो सीमीत रावपाना जाल्यार आख्ख्या मडगांव सिटीत मडगांव शहरात दिंडेचो उत्सवाचो गजर जातलो. व्हायब्रंट दिंडी अशें वातावरण मडगांव शहरात तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताची झलक ह्या वर्सा आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. फुडल्या वर्सा बरो टायम मेळून प्लॅन करून करतले अशी खात्री हांव मडगांवकारांक दिता आनी तुमकां सगळ्यांक दिंडे महोत्सवाच्यो शुभेच्छा. श्री हरिमंदीर देवस्थान आनी मडगांवकाराचें भूषण अशें दिंडी महोत्सव हो आयज हांगासर संपन्न जाता. 4 दिसां पयलीं ह्या दिंडीची सुरवात जाल्ली. 4 दीस वेगवेगळी किर्तनां प्रवचनां स्पर्धा अशा विविध हातूंतल्यान ह्या दिंडीचें हें वाडत गेल्लें आसा. हरिमंदीर देवस्थानाची स्थापना तशी 1909 सालांत जाली. पण त्या 1909 पासून आतां पर्यंत 116 वर्सां हो हरिनामाचो गजर आसा तो सतत चालू आसा. आनी ह्या हरिनामाच्या गजरान फाटले 25 वर्सां 26 वर्सां जालीं की आमच्या दामबाबाल्या घोड्यातर्फे ही स्पर्धा आयोजीत केली वता जी एक्चुअल दिंडी जी आसा त्या दिंडी आनी त्या दिंडी पथकाची स्पर्धा आतां हांगासरल्यान सुरू जाता. ह्या दिंडी पथकाची सुरवात आतांच आमचे गोंय राज्याचे PWDचे मिनिस्टर तशेंच माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाच्या हातान सुरवात जाल्या नारळ वाडून. त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसा मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्षा बबिता नायक, त्याचबरोबर सगळे कावन्सिलर आमचे राजू नायक, श्वेता, बाकीचे आमचे सदानंद नायक आणि राजू, त्याचबरोबर हरिमंदीर देवस्थानाचे वांगडी आमचे मनोहर बोरकार. ह्या परंपरेक भितर आमी ही परंपरा फुडें व्हरपा लागून जो यूथ जो आसा तो प्रयास करता आनी त्या खातीर बारीक भुरगीं सुद्दां ह्या हातूंत दिंडीच्या ह्या गजरान भितर ह्या गोवा राज्य सरकारमान्य महोत्सवान भितर सामील जाल्या. हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आभार मानता, सरकाराचे आभार मानता की ही लॉंग पेंडींग जो आमचो जो विशय आशिल्लो तो विशय तांच्यांनी फुडें व्हेलो आनी दिंडीक राज्य मान्यता दिली आनी ही आतां ही गोंयची दिंडी जाल्ली आसा आनी त्या गोंयच्या दिंडीक हो जो गजर जो सुरू जाल्लो आसा गजराक आमी सगळे साक्षीदार आसा. हांव मागता की तुमचो सगळ्यांचो मोग असोच उरचो आनी आयज आतां जी सुरू जाल्ली विठ्ठल रखुमाईची पालखी ही फाल्यां दनपारां 1:30 वरांचेर हांगा देवळांत परत येतली. तो पर्यंत सगळ्यांनी तांचें दर्शन घेवन आनी त्याच बरोबर ह्या उत्सवाक सामील जावन हो उत्सव मोठ्या नेटान मुखार व्हरपाक आमकां हातभार लावचो. जशें आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचे 2 प्रोग्राम बरे व्हडले आशिल्ले ते हे जाल्यार ते मदीं आमी केन्ना तरी विठ्ठल रखुमाईच्या साक्षीन आमी करपाचो यत्न आमी करतले आनी दिंडी उत्सवाचो हो जो गजर आसा तो मडगांवच न्ही संपूर्ण गोंयभर त्याच रितीन 116 वर्सां म्हटल्यार ज्या तरेन जो करता त्याच पंप आनी त्याच हातूंत भितर आमी ते करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. 116वी दिंडी महोत्सवाची आणि महोत्सव आमी आज हांगा साजरो करतात. श्री हरिमंदीर देवस्थानच्या ह्या प्रांगणात दामबाबाले घोडे ते सर्वेसर्वा बाब दामू नायक आणि एक दिलीप आणि सगळे त्यांचे साथीदार यांचे आज आम्ही हांगा हरिमंदिराच्या प्रांगणात स्वागत करतात. आज ही
दिंडेचें स्वरूप बदलपाचो एक म्हणल्यार ही दिंडी पथकां. ह्या दिंडी पथकान संपूर्ण जे आमच्या दिंडी महोत्सवाचें स्वरूप आसा तें बदललां आनी ताका एक नवोच आयाम मेळिल्लो आसा. आमी त्या बद्दल दामोबाल घोड्याचें आमी अभिनंदन करतात आनी अशीच तांची सेवा ह्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या चरणा कडेन सदैव सतत चालू रावूं अशी आमी देवा कडेन प्रार्थना करतात आनी तुमकां सगळ्याक 116व्या दिंडी महोत्सवाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा.